मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. गोंयांत जाय स्केटिंग ग्राउंड मागतात लोक. पुराय स्केटिंग ग्राउंड करपाक शक्य ना, पूण 2-in-1, 3-in-1 ग्राउंड करपाक घेतले फुडाकार, सांगले खेळा मंत्र्यान. राज्यांत लोकांक उदक मेळनाशिल्ल्यान चल्ल्या धांवपळ, जाल्यार संबंदीत खात्यां मदीं समन्वय नाशिल्ल्यान परत उदकाची पायपलायन फुटपाच्यो घडणुको आसा घडत. दिवचले एका वासराक जाला लंपी दुयेंस. गोरवा जाम पडटा जाल्यार कळीत करात पालिकेक. दिवचल पालिकेच्या नगराध्यक्षान मारला उलो. आनी आतां हाच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कांय दिसां आदीं गोंयांत स्केटिंग सर्त जाल्ली. त्या वेळार स्केटिंग मळार आशिल्ल्यो जायत्यो आडमेळी मुखार आयल्यो. पुराय स्केटिंग ग्राउंड करपाक शक्य ना, पूण 2-in-1 वा 3-in-1 ग्राउंड करपाक आमी फुडाकार घेतला, खेळा मंत्र्यान जाप दिली. गोंयांत स्केटिंग करप्यांक संद मेळटातच, पूण तांकां आडमेळी येतात. संबंदीत खात्यान दखल घेवन स्केटिंग खेळगड्यांच्यो मुखेल आडमेळी सोडोवपाचे गाराणें खेळगड्यांनी सरकारा कडेन घातला. ग्राउंडा बद्दल आमी प्रत्येक फावटी उलयतात, पूण कांय जायना. सध्या तरी कांयच ना. म्हणजे स्केटिंगाक जो स्पेशल जो ग्राउंड आमी मागता पळय न्ही, आमी सीएमा कडेन धरून स्पोर्ट्स मिनिस्टरा कडेन सुद्दां उलयले, पूण अजुनूय तांच्यांनी मनार घेवना. म्हणटकीर आतां फुडें सुद्दां आमची ट्राय चालू आसा, पूण आतां तांच्यांनी मनार घेवपाक न्ही. जो भी है थोड़ा ठीक ठाक है. जो भी वो जो कॉर्नर पे जो टाइल्स वगैरह कुछ फूटे हुए हैं ना, वो थोड़ा ठीक हो जाएंगे तो और भी बेहतर हो जाएगा, और बैठने के लिए कुछ क्लीनेस वो सब भी हो जाएंगे तो अच्छे से अच्छा बेहतर हो जाएगा. ओके, आपका वहाँ का रिंग और यहाँ का रिंग में डिफरेंसेस क्या है? बहुत डिफरेंस है कि उधर के रिंग में जो है जो टाइल्स जो बड़ा बड़ा रहता है, और इधर थोड़ा छोटा भी है, और इधर बहुत कुछ पैचेस भी लगे हुए हैं सर. इसे में भी थोड़ी दिक्कत होती है कि बच्चों को स्केटिंग करते समय ऑलमोस्ट जीतना या हारना वो तो सेकेंड बात है. फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ अच्छा देना है और इंजरी कुछ नहीं होना चाहिए. हाँ सर, ये तो सर ऑलमोस्ट आप कुछ पहले ही दे सकते हैं. हम कोई भी इधर गलत नहीं बता रहे कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रेफरेंस और बच्चों को हेल्थी से आराम से और सेफ्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट है सर. इसीलिए थोड़ा आप लोगों को दिक्कत होगी, थोड़ा दिक्कत होगी. ऐसे में भी चल जाएंगे. बच्चे तो ऑलरेडी तो बहुत कंपटीशन में जीत के आके हैं. इंशाल्लाह इधर भी आप लोग जीत के ही जाएंगे ऐसा बोल के उम्मीद भी है. आयकात खेळा मंत्री गोविंद गावडेन गोंया खातीर स्केटिंग ग्राउंडा बाबतींत कितें सांगले ते. आता गोंयांत स्केटिंग ग्राउंड आणि बास्केटबॉल ग्राउंड हेचो डिपार्टमेंटाचो आसा, तेजेर कितें? बास्केटबॉलाचो ग्राउंड आमी म्हाका दिसता गोंयांतलो सगळ्यांत व्हडलो ग्राउंड आमी बास्केटबॉलाचे आमी ऑलरेडी ग्राउंड वर्क प्लॅनिंग आमगेलो ऑलरेडी सुरू आसा. आनी स्केटिंगाच्या संदर्भान आत्तां जावं आमदार आमचो क्रूज जो आसा त्या क्रुजान सुद्दां आमकां एक प्रपोजल दिल्लें आसा. एक्चुली स्केटिंग ग्राउंड आसा ते सेपरेटली स्केटिंग म्हणून ग्राउंड करपा खातीर आमकां तें पॉसिबल ना, बट 2-in-1, 3-in-1 म्हणजे एक वेगळे वेगळे डिसिप्लिना खातीर आमकां स्केटिंग ग्राउंड जो आसा तो करपाक आमी ऑलरेडी फुडाकार घेतिल्लो आसा. देर इज वन ग्राउंड ॲट चिंचणीम जे आमी ऑलरेडी स्केटिंग सुरू आसा. आणि बरेचशे भुरगे आज वेगळे वेगळे जे हॉल्स जे आसात ते फ्लॅट हॉल्स आसात तातूंत सुद्दां स्केटिंग आज प्रॅक्टीस करता आनी पळयता. स्केटिंग इज नॉट ओन्ली मेंट फॉर द स्केटिंग, बट आज तुगेलो 3 स्पोर्ट्स अशे आसा जे स्केटिंग म्हणजेच तुका लास्ट टायम आमकां मॅडल सुद्दां मेळिल्लें आसा. रोल बॉल हो सुद्दां आज गोंयांत सामको प्रोग्रेसीव जाता, आनी ताजे खातीर सुद्दां स्केटिंग आमकां कॉम्प्लेक्सीस किंवा ग्राउंड्स किंवा आमकां टफ जाय ह्या संदर्भान आमी ऑलरेडी मूव ऑन केल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता 2-3 कडेन स्केटिंग प्लस बास्केटबॉल किंवा व्हॉलीबॉल. आतां व्हॉलीबॉल आनी स्केटिंग ग्राउंड आमी ऑलरेडी प्रपोज वेलीन केल्लो आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. राज्यांत उदरगतीची कामां नेटान चालू आसात. एकीकडेन लोकांक उदक मेळना जाल्यार दुसऱ्या वाटेन परत उदकाची पायपलायन फुटपाच्यो घडणुको घडत आसात. बिरेस्तारा केरये खांडेपार राष्ट्रीय महामार्गावेल्या कामा वेळार उसगांव वाठारांत उदका पुरवण करपी उदकाची पायपलायन फुटून बरेच उदक फुकट गेले. पळयात
कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. तुम्ही पळयतात की हाडेपारा ते साफा मस्जिद पर्यंत नॅशनल हायवेचें काम चलता आनी हे कामा लागून हायवे व्हडलो करपाचें म्हणजे 4 लेन करपाचें काम चल्लां आनी कटिंग चलता. पण अंडरग्रावंड ज्यो पायपलायन जी आसा ताजे जे मॅप जे आसा तांकां पावलां काय ना तें खबर ना. कित्याक ह्यो जे JCB जी आसा त्यो परत परत लायनी फोडीत आसा आनी आज तर अशी फोडली की 250 लायन जी उजगांव वता ते जेन्ना काम करता तेन्ना PWC मनीस कोणी तर आसपा जाय. कित्याक ना जाल्यार अश्योच ह्यो लायनी फुट्टल्यो, लोकांक उदक मेळपाना, पयलींच उदक लोकांक मेळना आनी लायन फुट्टली आनी लोकांक उदक मेळना. ताका लागून लोकांची मागणी आसा की हे काम करता आसतना सारकें थरली काम करचें अशें. पळय थंय सध्या काम चल्लां पळय न्ही तें नॅशनल हायवेचें काम चल्लां, रोड वायडनींग आनी सर्वीस रोडाचें काम चल्लां. आतां जेन्ना JCB पोकलीन थंय घालता कटिंगाक तेन्ना PWD डिपार्टमेंटाची जबाबदारी आशिल्ली की तेंच्यांनी थंय तेंगेलो AE जावं JE थंय एक्चुली सायटीचेर आसपाक जाय. जर तांकां टायम ना जाल्यार तेंच्यांनी जो रोड प्लॅन आसा पळय न्ही खंयच्यान पायपलायन 250ची गेल्या, खंयच्यान 750 गेल्या, खंयच्यान 1000 mmची गेल्या, हो तेंचे कडेन प्लॅन आसपाक जाय PWDचो आनी तेंच्यांनी तो हायवे हँडओवर करपाक जाय. आनी हायवेच्या इंजिनियरान जेन्ना एस्टिमेशन करच्या पयलीं तो प्लॅन ड्रायव्हराक दाखोवपाक जाय JCBचे की JCBचे ड्रायव्हर जे आहा पळय न्ही ते मोस्टली UP नाल्यार बिहारचे आसा. तांकां काय स्वप्न पडचें ना हांगा खंय पायपलायन आहा ती. मागीर तांकां गायडलायन दिवपाची, तांकां रोड मॅप दिवपाचो आशिल्लो, ही PWDची जबाबदारी आशिल्ली. तेंच्यांनी एक फाटले हेजे फर्स्ट जेन्ना फेस आशिल्ली हायवेची तेन्ना अशें चलतालें. तेन्ना आमी PWD कडेन रिक्वेस्ट केल्ली की तुमचो जो पायपलायनीचो रोड प्लॅन आसा पळय न्ही तो हायवेक सबमीट करा आनी हायवे मागीर तेंगे JCBचे ऑपरेटर पळय तांकां दाखयतली की बाबा इधर 2 मीटर के नीचे पायपलायन है, इधर एक्सकेवेशन थोड़ा कम करने का. ऑपरेटर कितें आसा तांकां सांगलें हांगा खणा ते खणटा, पण डिपार्टमेंटाची जबाबदारी न्ही ती करपाची. हे आतां फाटल्या टेनरकू अशेंच जालें, मोठ्यो मोठ्यो पायपलायन फोडल्यो आनी आजुनूय तेच चालू आसा. आतां प्रश्न पडटा की आतां अर्जंट रिपेरीच्या अंडर हांकां मोठी मोठी बिलां हेंची येतली काय सबमीट करपाक असो प्रश्न. कित्याक इतले आमी मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आमी सांगता हें सगळें की बाबा अशें चल्लां, हांगा पायपलायन आसा, फुटोंक शकता, तरी जर हे रे म्हाज्या मागल्या तेंच जर चल्लां न्ही जाल्यार हे पर्पजफुली जाता अशें दिसता म्हाका. कित्याक आतां अर्जंट रिपेर्स करचे पडले, लोकांच्यो कंपनी येतल्यो, बाबा आमकां उदक ना, तीच उदक पायपलायन ती 250ची, पूण आतां तांकां उदक ते सप्लाय आसचें ना. पयलीं तांकां दिसाचे 2 वरां 3 वरां उदक येता आनी तितून पायपलायन फुटलेले बी ते बीन आतां येवपाचें ना. ताका लागून हेंच्यांनी खंय तरी PWD बरोबर बसून तेंच्यांनी एक बाबा एक कॉमन तेंची मिटींग जावपाक जाय आनी तेंच्यांनी तेंगेलो जो पायपलायन जे आसा पळय न्ही तेजो प्लॅन काडून ऑपरेटराक दिवपाचो. हांगा इतले अमक्या मिटराचे बाबा पायपलायन आसा, हांगा एक्सकेवेशन कमी कर, जाल्यार हें खंय तरी मिनिमायज जातलें ना आनी अशें चालू उरतलें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दिवचल वाठार कोयरापासून मुक्त करतले. अंदूचो अर्थसंकल्पाचो मोल 28 कोटी आसा. दिवचल पालिकेच्या बसकेंत निर्णय घेतलो. दिवचल पालिका मंडळाची आयज बसका जाली. मुखेलपणान 2025 वर्साच्या पालिका अर्थसंकल्पाचेर मुखेल भर दिलो. नवो सोपो निविदा, कोयर हेर मुद्दे बसकेंत आयिल्ले. ह्या वर्साच्या अर्थसंकल्पाचें मोल सुमार 28 कोटी आसा. तशेंच सोपो निविदा वाडोवपाचो निर्णय पालिकेन घेतला. दिवचल कोयरापासून मुक्त दवरपा खातीर कोयर वेवस्थापना वांगडा MOUचें एक्सटेन्शन करपाचें नगराध्यक्षान सांगलें. बसकेन दिवचलच्या हेर उदरगतीच्या कामांचेरय चर्चा जाली. आयज आमची जी स्पेशल मिटींग आसली ती बजेटीचेर आसली आनी आमी 25-26 साला खातीर 28 कोटीचे बजेट हे केल्ले आसा, तयार केल्ली आसा. तशेंच दुसरो विशय आसलो तो आमचो सोपो, म्हणून आमी आतां सोप्याक 10% वाडोवन परत टेंडर काडटले. आनी तिसरें आसलें तें आमचें गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट जें आसा तेंच्या वांगडा परत MOU करपाचो, म्हणून आमी तेंच्या वांगडा आनी रोखडीच आनी एक मिटींग घेतले आनी फुडें मागीर तो MOU करून थंय आमचे जे गार्बेज प्लांटाचे जे कामगार आसा सुक्या कचऱ्याचे ते तेजें एक्सटेन्शन करतले. जी मिटींग आसली ती बजेटाची मिटींग आसली. सो ह्या वर्सा 2024 ते 25 हो बजेट आमी मांडलेलो आसा. 25 ते 26 तो बजेट बऱ्यापैकी बजेट आसलो. आमी सगळो जो विशय आतां सगळो हाताळून तो बजेट घेतलेलो आसा. ते बजेटाक जे जे विशय येयल्ले पळय ते क्लियर केल्ले आसा आनी हो बजेट आमी ऑलरेडी फायनल केल्लो आसा आयच्या मिटिंगेक. तसोच दुसरो पॉयंट आसलो तो आमचो गार्बेज
प्लांटा वयलो तेंचे जे आमचो MOU सायन आसा पळय तो MOU सायन करचो म्हणून तेजी आमी कॉपी मागल्या पयलीं MOU सायन करच्या पयलीं आमी ते वाचतले सगळें करतले जशे जशे पॉयंट सांगलेले तांकां ते जर सगळें आसा जाल्यार ते पद्दतीन तो MOU सायन जातलो. सोपो सोपोचो कलेक्शन आसा पळय तेजे जे ऑलरेडी पयलीं आमी जे दिल्लो तोच ताका सगळो फायनल केल्लो आसा पूण आतां आमी जशे एवरी इयर 2025 ते 26 तेजो आमकां वाडोवपाक जाय तो 10% वाडोवनूच करतले आनी तेजेर कितें बीट जाता ती पळोवया तो दुसरो कोण येतलो जावं कोण तोच घेतलो ते कांय आयडिया ना पूण 10% वाडोवन हो आमचो जातलो. हेका लागून आयचे 3 विशयाचेर ही मिटींग आसली एक बजट सोपो आनी गार्बेज प्लांटाचेर. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. बिरेस्तारा म्हापसा बस स्टँडार FDAन धाड घाली. हेर राज्यांनी वचपी खाणां जांकां लेबल नाशिल्ल्यान ती जप्त केली. सुमार लाखाचें सामान जप्त केलां. पळयात FDAच्या अधिकाऱ्यान दिल्ली माहिती. Carried out in the past few months where we have been constantly following up all the food items that are being transported to interstate buses. The positive side that we have seen is the items that were non-compliant earlier like paneer, milk items, all these items now have been coming in proper refrigeration conditions with the labels and it has been a very positive thing. But nevertheless, few of the vendors are still getting items without following the proper norms of labeling and without having proper bills. So all such items have been detained by us today and we are carrying out the further investigation just like what we have done in the previous cases. We will issue notices and we will make sure that whatever that comes through this interstate buses is compliant and is as per law. So we have found some farsan items, some of these imli items which are being sold in exhibitions which have come without labels. Also basa fish has been transported. It was refrigerated but it was not having any labels. So all these products have been detained and we are carrying out further inquiry in these matters. So तुम्ही जे आयटम सीज करता पळय मागीर ते कितें करता तुमी? So mainly हे आयटम जे पेरिशेबल असता ते आमकां दवरूंक मेळना that we have to destroy. So we destroy it as per the procedure. We take help from the municipal council and with the proper paperwork these perishable items are destroyed. The non-perishable items are seized and they are kept in our custody. And once the samples are drawn, the cases are filed and then the further course is decided whatever the law is. So almost कितल्या अमाउंटाचे टोटल सीज केलाय? Totally आम्ही full estimation करूंक ना but it should be round about 1 lakh that these items will cost whatever has been seized. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समरिता खणगांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. दिवचले एका वासराक लंपी दुयेंस जाल्ल्याचे उक्ताडार आयले. लंपी हे एक कातीचे दुयेंस देखून शिकेरी गोशाळेत वासराचेर उपचार चालू आसात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण वासरू IDC दिवचले एका नाल्यात सापडिल्ले. ताका उपचारा खातीर गोशाळेत व्हेले. हेरांत हो व्हायरस पातळूंक जायना म्हण ताका वेगळे सुवातेर दवरला. जर तुमची गोरवां जाम पडटा अशें दिसता जाल्यार बेगोबेग आमकां कळीत करात, नगराध्यक्षान शेतकारांक सुचोवणी केल्या. लंपी हो गोरवांक रोग जाता म्हणजे कातीचो रोग तो आणि कालूच कितें इंडस्ट्रीन एक आमकां एक वासरू लंपी जाल्ल्याचें कळ्ळें म्हण आमचो नगरसेवक आसा गुंजन कोरगांवकार तांणी म्हाका फोन केलो. मागीर हांवें सोमते गोशाळेक सांगून रोखडीच गोशाळेची गाडी येवन आमी तांकां घेवन गेल्या. हांवें आमचो जो डॉक्टर केणी आसा ताकाय फोन करून सांगला की लंपीचे हांगा एक मेळ्ळा म्हणून म्हाका तेणी सांगला हांगासरल्या मेडिकल आमचो जो आसा हें ताका वचून मेळ आनी ताका सांग म्हणून सांगला आनी तेजेर आमी कितें उपाय करतले. वेटरनरी डॉक्टर जो आसा ताका आतां रोखडोच हांव आतां हें करता. एकूच मेळ्ळा सद्या एकूच वासरू मेळ्ळा. अजून एखादें जावंक शकता हें ना पूण आमी उपाय करूंक जाय पळोवंक जाय आनी हांव शेतकऱ्याकूय विनंती करता जर अशें गोरू जाम पडटा बी अशें कितें आसात जाल्यार आमकां निदर्शनाक हाडून दिया, एक तर गोशाळेन धाडुया नाजाल्यार आमच्या डॉक्टरांक आपोवन सांगुया. काल डिचोली शहरान अशी एक सतर्कताची घटना घडला की एक जे वासरू असले वासरू म्हाका एक फोन येयलो आमचे स्थायीक जे रहिवासी आसा उदय डिचोलकर यांच्या कडून की एक वासरू आमचो जो नाला आसा IDCंतल्यान जो मुस्लीम वाड्याक कनेक्ट जावन न्हंयक कनेक्ट जाता ते थंयसर एक वासरू पडलेले आसा आनी ते खंय हांवें ताका फोनार विचारलें की मेला काय म्हणून. तो मरोंक ना, जिते आहा की ते कानाचे मुवमेंट करता, दोळे मुवमेंट करता आनी मुखार शेपडी हालयता.
तो मरोंक ना म्हणटकूच मेला जाल्यार आमकां म्युन्सिपाल्टीच्यान ते हे करून तेजी वेवस्था करपाक जाय प्लांटार. तशें ना म्हणटकूच हांवें कितें केलें, आमचो जो म्युन्सिपाल्टीची गोरक्षा कमिटी आहा त्याचो जो चेअरमॅन आमचो नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष आसा विजय कुमार नाटेकर हेंचे कडेन संपर्क साधलो. तेंचे कडल्यान तेंच्यांनी म्हाका एक कॉन्टॅक्ट करून दिलो शिकेरी गोशाळा हेंचे कडेन, आनी नाटेकर बाबानूच संपर्क साधून आमकां कॉन्टॅक्ट करून ती शिकेरी गोशाळेची जी गाडी आसा तेज्या अंतर्गत तो जो ड्रायव्हर एकटो आसा तो तेजेर अधिकारी आसा तेंच्यांनी त्वरीत हांगासर पारायण करून जी ती वासरू असले ताका जिवनदान दिवपाचे यशस्वी प्रयत्न केलेलो आसा. जेन्ना आमी ते वासरूक पळयलें आनी तेंचे कडेन जेन्ना हांवें वार्तालाप केले तेन्ना अशें कळोन येयलें की लम्सी म्हणून एक जो रोग आसा गाय जनावरां मदीं म्हणजे खास करून गोरवां मदीं लंपी तो प्रसार जाल्लो आसा. आनी काल जी लंपी म्हणून ते वासरू मेळ्ळा तेज्या अंतर्गत कितें जाल्लेलें ताका की हांगासर तेजी मान आसा पळय ताका फोड येयलेले आसा आनी फोड येयलेल्या कारणान ते ताका हांगा जे ती खाता पळय आहार घेता ताका सुद्दां ताका खूब प्रॉब्लम जाता आनी तेजे करून ते पोटान तेजे कांयच वचना कारणान तेजें मरण जाता. सो अशें करून ताका आमी एक मेडिक्लेम अशी मेळिल्ली आसा. त्वरीत तेंच्यांनी येवन ते वासरू गोशाळेत रवानगी केलेली आसा आनी मेळ्ळ्या म्हायती प्रमाणे जी गोशाळेंत खंय 5,000 अशी गोरवां आसा. सो तेंचे कडल्यान ताका अलिप्त म्हणजे सेपरेट दवरलेले आसा कित्याक तो इजिली ट्रान्समीट जाता आसा. गोवा 365 खातीर महेश गोयकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यांत कोयराची समस्या वाडत आसा. खास करून रस्त्या कुशीक कोयराच्यो राशीच पळोवपाक मेळटात. सध्या दिवचल ते साखळी मेरेनच्या रस्त्यार कोयराच्यो पोटल्यो लोकांक येवकार दितात. सैम विरोधी दिसपट्टे रस्त्या कुशीक पोटल्यो शेवटून उडयतात. पळयात महेश गोवेकराचो रिपोर्ट. आमी फाटीं हांगा दाखयल्लें की ह्यो एक कारापूर पंचायत, सरवण कारापूर पंचायत आनी हांगा लागीं कॉलेज्यो आसा आनी हो जो रोड आसा तो बिचोली साखळी रोड, मेन रोड. आनी आमी आतां पळयलां की सगळेच कडेन हांगा गार्बेज पडलेली आसा, मोठ्या प्रमाणान गार्बेज आसा. तितूर प्लास्टीक बॉटल्स तशेंच बियर बॉटल्स ह्यो बी आसा. आनी आतां ह्यो सायडीन कॅनल बांदपाचें चल्लेलें पूण आतां सामकें ट्रेंच आहा थंय तेज्या भितरूय लोकांनी कचरो उडयल्लो आसा. आनी रस्त्या कुशीक तर सगळेच कडेन आमकां कचरो दिसता हांगासर. कारापूर पंचायत कितें करता हें आमकां खबर ना. ते आपलें काम सारकें करता वा ना हें बी कळना. पूण ह्या वाठारांत खुबश्या जाग्यांचेर कचऱ्यांचो असो ढीग पडलेलो आसा आनी त्या खातीर जे रेजिडेन्शियल लोक आहा तांकांय ताजो त्रास जाता. आमी वारंवार दाखयल्लें आसा की ह्या जो कारापूर सरवण पंचायत मेन रोड साखळी बिचोली रोडार सगळेच कडेन कचरो आसा आनी हांगा लागीं कॉलेज आसल्या कारणान हांगा भुरगीं आसा आनी त्याच जाग्यार खुबसो कचरो हांगा पडलेलो आहा. त्या खातीर खुबशी घाण आनी तेचो तितून जे रोगराई पसरपा सारके जंतू जावपाक शकता. त्या खातीर कारापूर पंचायतीन हेजेर लक्ष दिवपाक जाय आनी हो जो मेन रोड आसा तो साफ करपाक जाय. तेन्नाच हांगा जे ते करता काम पूण फावो तशें काम जायना तांचें. पूण लोकांनी समजोवपाक जाय की अशें जो आपलो घरांतलो कचरो आहा तो रस्त्यार उडोवपाक जायना. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खंडगांवकार आनी सानिका नागवेकर. मुंबईच्या प्रियदर्शनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सात जाल्ल्या 30व्या युरो एशिया इंटरनॅशनल WFSKO ओपन कराटे चॅम्पियनशिपांत गोंयच्या कराटे खेळगड्यांनी उत्कृश्ट कामगिरी केली. खेळगड्यांनी कुशळटायेन आनी निर्धार दाखयलो. आंतरराष्ट्रीय मळार गोंयचें नांव वयर काडलें. पळयात.
participated in Mumbai. So it was 38th Asia Euro International Karate Championship, which was organized by World Funakoshi Shotokan Karate Organization in Priyadarshini Sports Complex, Mulund, Mumbai. So from Goa, I am World Funakoshi Shotokan Karate Organization Style Chief, Black Belt 5 then. With my team, we have participated in the tournament, and we Mugda Rajaram Duri, she was participated in under 9 age category, and she was awarded gold medal in kata and silver medal in kumite. And then Ravi Kumar Bin, he participated in both the category, but he achieved silver medal in kata event. And Adarsh Yadav, he was awarded as gold medal in kata and gold medal in kumite. And Rajiv Hussain, he participated in 13-year age category. He was awarded gold medal in kata and gold medal in kumite. And Avni S. Chauhan, she was participated in kata and kumite. She awarded silver medal in kata and bronze medal in kumite. And Satyam Yadav, he was awarded silver medal in kumite and bronze medal in kata. So the result was like 5 gold and 4 silver and 4 bronze. It was 2 event result. Overall, all team is very good. They support us, and we will try our level best to participate in the district championship and state championship, so that the children can participate in the Karate India for future. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. राज्यात सुके हवामान तिगून उरतले, धुके पडटले. हवामान खात्याचो अदमास. गोंयांत फाटल्या कांय दिसा सावन सतत सुके हवामान पळोवपाक मेळ्ळे. पावसाची नोंद जावंक ना. फुडल्या 7 दिसांत तापमान थीर उरपाची शक्यताय आसा. तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आसतले, तशें उणें तापमान 21 डिग्री सेल्सियस उरतले. सकाळी धुके पडटले. तापमान थीर, धुके पडटले. हवामानाची शिटकावणी दिवंक ना. नितळ मळब. शुक्रारचे तापमान 34 ते 21 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.